आज अंडर 17 साउथ झोन मीन्स साउथ गोवा हे आमी स्नोज फुटबॉल अकाडमी पेर शरावलींक मारून 1 गोल मारून आज आमी जैतून जाले. सांगपाचें म्हणल्यार आमी 7 मॅच खेळले आनी तांतले एकूय हार नासतना सगळी आमी जिखून साउथ गोवा चॅम्पियन जाल्ली आसा. आतां आमी नेक्स्ट गेम नॉर्थ गोवा लागीं खेळटले. आतां तूं ह्या भुरग्यांक मॅसेज कितें दिता? वॉट इज द हांव भुरग्यां लागीं मागता जाता तितले प्रॅक्टीस करपाक आनी तुमचो फुडार तुमी फुडें व्हरपाक. आज प्रॅक्टीस करनासतना हार्ड वर्क करनासतना कांयच जायना. जितलो तूं हार्ड वर्क करता तितलो तुका एका दिसाक ताचो इनाम मेळटा. आनी हेच भाशेन तुमी हार्ड वर्क करपाक जाय आनी गोंयचेय चॅम्पियन जावपाक जाय अशें म्हजी आशा आसा. तुमचे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसात टिमी विशीं? आमची टीम जावन आसा स्नोज फुटबॉल अकाडमी. आमी सदांच लास्ट पावंड्याचेरच आसता आनी आमी भुरग्यांक बेश्टीच गेम तयार करना. आमी भुरग्यांक 4-5 म्हयने प्रॅक्टीस दिता. तो खंयचोय भुरगो जावं आमी प्रॅक्टीस दिता आनी जे कोण प्रॅक्टिसाक येना तो ताचे तर एटेंडन्स लेस जालें जाल्यार आमी ताका आवट करता. आमी घेयना कित्याक आमची शिस्त हे भाशेन आसा. आमकां प्रॅक्टीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तूं कितलोय प्लेयर तितलो ना जाल्या पासून आमी त्या भुरग्याक तयार करता. आतां तुमी अंडर 17 साउथ गोवा चॅम्पियन जाले. तुका कशें दिसता? हाव डू यू फील? म्हाका पयले सुवातेर बरें दिसता कित्याक हांव पयली पावटी खेळटा अशें करून आनी पयली पावटी अशें करून इतले पयस पावला खेळपाक नाजाल्यार केन्ना पावना. आतां तुमी चॅम्पियन एकूच गोल मारलो तुमी. जायते गोल चुकले. मारपाक जाय आशिल्ले चुकले आमच्या टिमीन भरपूर एफर्ट्स घायलेले पूण जावन आमी कितें करतले. बरें जाली गेम बरी जाली. सगळे गोल बी चुकले काय ना पूण जिखले लास्टाक. तुगे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्हज्या हितून स्पोर्ट्साकूय आहा पूण हांव शिकता हाय स्कूल 12th करता आतां CRM करता. सो आतां फुटबॉलाचे तितूंकूय आसतलें. आतां तूं अंडर 17 खेळता. आतां दुसऱ्या भुरग्याक खेळता तुज्या बरोबर. तांकां तूं कितें मॅसेज दिता? कशें फुटबॉल? की तुमी हार्डवर्क करा म्हणून रावनाका प्रॅक्टीस करीत राव.